राम मंदिरासारखो विषय हो आम्ही सगळ्या भाषणांनी उल्लेख करीत, पण राम मंदिर हे स्वप्नच उरतले असो एक अंदाज आम्ही बांधलेलो. पण आर्टिकल 370 सुद्धा केले आणि राम मंदिराचो पावत न्हय तर पूर्णत्वाकय पावले आणि रामललाचे भव्य दिव्य असे मंदिरय जाल्ले आसा ह्याच काळात. आणि ताका लागून म्हाका दिसता की गोंयकारांनी ह्या निवडणुकीकडे वेगळ्या दृष्टीनसून पळोवंक जाय. वेगळ्या दृष्टीसून पळोवंक जाय हेचो अर्थ की आनी 5 वर्सां ह्या देशाची प्रतिमा वाडयणारे, ह्या देशाची सांपत्तीक स्थिती वाडयणारे, ह्या देशाची जगात प्रतिष्ठा वाडयणारे, आत्मसन्मान वाडयणारे मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयलें सरकार हे परत 5 वर्सां खातीर येवंक जाय अशें ठाम मत म्हजें आसा. गेले अनेक दीस वेगवेगळ्या माध्यमांतसून पार्सेकार आपली भुमिकाच सांगिना असो अशी वदंता आसा. आणि त्यामुळे अनेकदा म्हाकाय विचारताले, म्हाका अनेक जाण येवन मेळूनय सांगताले की तुवें तुजी जाहीर भुमिका सांगची. म्हणून आयचो हो ह्या बैठकीच्या निमतान एक प्रयास आसा. हो देश सक्षम आसचो, हो देश कणखर हातीच्या कणखर मनशाकडे, देशभक्त मनशाकडे हो देश आसचो. ह्या देशाची प्रतिमा जी उजळत आसा ती अजून वाडत वचची. आणि म्हणून म्हाका दिसता येणाऱ्या निवडणुकीक हांगासरले दोनूय उमेदवार जे आसात भारतीय जनता पक्षाचे, हांगा श्रीपादजी नायक आसा. श्रीपादजी नायक हे म्हजे भारतीय जनता पक्षाचे बांदणीत म्हज्या बरोबरचे मित्र सहकारी. त्यावेळेचो हांव, श्रीपाद, मनोहर बाब जे आमच्या आदना, राजेंद्र आर्लेकर हे माननीय महामहिम सभापती आसात, बिहार आसात तेवूय ना, आणि सतीश धोंड तो बेंगालाक आसा. त्यामुळे हांव आनी श्रीपादूच तशें हांगा आसात. म्हज्या सहकार्यांतलो श्रीपाद जर हांगा कॉन्टेस्ट करता आसात जाल्यार म्हाका दिसता ताणें परत एक फावट निवडून येवंक जाय अशें. दक्षिणेसून श्रीनिवास धेपेची घरकान्न पल्लवी धेपे कॉन्टेस्ट करता. त्या घरा कडेन तसो आमचोय संबंध आसा आणि ताणें केल्ल्या विविध क्षेत्रांत तांचें काम धेपे कुटुंबियांचें आसाच. पूण जे शैक्षणीक क्षेत्र आसा, धेपे कॉलेज हे तशें गोंय विलीन जाल्या नंतर पयल्या 2-3 कॉलेजांतले ते कॉलेज. म्हाकाय त्याच कॉलेजांत शिक्षण घेवपाची संद मेळ्ळी. म्हजे राजकारणांतले धडे हे हांवें थंयच घेतले. म्हणजे राजकारण शिकपाक वचूंक नासलो, हांवें पॉलिटिक्स हो म्हजो विशय नासलो. पण शेवटच्या वर्सा जनरल सेक्रेटरी जावप आणि एक आत्मविश्वास वाडपाचें काम राजकीय दृश्ट्या म्हाका त्याच कॉलेजान जालां. आणि त्यामुळे ओके, पल्लवीक मत घालप आणि श्रीपादाक मत घालप गोंयकारांनी हे आसाच. पूण ताच्याय पलीकडे हे करता आसतना नरेंद्रजी मोदीचे हात बळकट करप हे खूप आवश्यक आसा.